काल आम्ही पहिले की एसपीने एक प्रेस घेतले जॉब स्कॅम आणि लोक म्हणला की ते स्टेटमेंट पूजा नायकान त्याचे कांय तथ्य आणि फॅक्ट्स त्याच्यावर मॅच जायना म्हणून म्हाका दिसता एसपी जो आसा एसपी क्रायम हू इज इन्वेस्टिगेटिंग दीस क्रायम ही मस्ट नो वन थिंग वेरी क्लियरली दॅट एनी इन्वेस्टिगेशन वीच इज अंडर हीज एजीस जो करता तो ताजे इन्वेस्टिगेशन इज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू एनीबडी नायदर टू मिडिया टू ऑर एनीबडी सोडून ते मॅटर कोर्टा कडेन आसा ताजे कडेन कोर्ट कॅन इट इज ओनली ही कॅन बी प्रिवी टू दॅट इन्वेस्टिगेशन and only the judge if at all in a bail can be privy to that investigation. ज्या दिसा इन्वेस्टिगेशन अशें बसून ज्या दिसा तो सांगता की हे इन्वेस्टिगेशन आसा हे स्टेटमेंट आसा ही शूड बी रिमूव्ड फ्रॉम दॅट इन्वेस्टिगेशन ही शूड बी रिमूव्ड एंड दॅट अदर ऑफिसर वर सिटींग नेक्स्ट टू हिम वर ऑल्सो टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दॅट इन्वेस्टिगेशन कारण इन्वेस्टिगेशन ताणें पब्लीक केला दॅट इन्वेस्टिगेशन वन्स इट इज मेड पब्लीक ताची सँक्टिटी उरली कितें म्हणजे BNSS हांकां लागना सो जेन्ना तो स्टेटमेंट करता दॅट मीन्स ही इज मेकिंग विटनेसीस स्टेटमेंट पब्लीक दॅट मीन्स ही इज मेकिंग द विटनेस वल्नरेबल दॅट मीन्स ही इज एक्सपोजींग द विटनेस एंड पुटींग फियर कोयर्शन हें सगळें तो घालता भितर ताच्या मनान तो विटनेस कित्याक फाल्यां तयार जातलो आज आमी पळयलां जे एक्यूज आसले जे एका क्रायमान एक्यूज आसले ते आज विक्टीम म्हणून फुडें सरता दीस शोज फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दीस शोज फेलियर ऑफ पुलिसींग हातूंत भितर पुलिसांचो फियर पुलिसांचो एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर दिसून येता हाच्या भितर डावट कोणाकूच आसपाक जायना एक गजाल लक्षांत दवर एक सामान्य मनशाक भंय दिसपाक जायना पुलिशे कडेन वचपाचो पूण ज्या तरेन जें घडलां आनी ज्या तरेन जें घडटा तें पळयत जाल्यार खंयचोच सामान्य मनीस फुडें सरचो ना की आमी हांगा कितें तरी सांगतलें आनी पुलिशे कडेन वतले म्हणून कारण भंय तो आसतलो की पुलीस डिस्क्लोज करतले मरे सगळें इन्वेस्टिगेशन म्हणून कॅन दे डिस्क्लोज दीस इन्वेस्टिगेशन अजून FIR कित्याक रजिस्टर जावना वाय FIR करून इन्वेस्टिगेशन करा और वाय हॅज पुजा नायक बीन नॉट टेकन टू मॅजिस्ट्रेट टील डेट अंडर 184 ताजो स्टेटमेंट तांणी कित्याक करूना आमकां म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे देर इज ह्यूज प्रेशर ऑन हर टू विड्रॉ ऑल दोज एलिगेशन्स देर इज ह्यूज प्रेशर ऑन हर नेक्स्ट 15 मिनटान उक्तें करता तुमकां कितें आसा तें 15 मिनटान आनी 15 मिनटां राव हांव कोणाचें घेवप ना कोणाचें घेवप हे विटनेसाचें इट इज प्रेरोगेटीव ऑफ विटनेस कितलें डिस्क्लोज करप इन्वेस्टिगेशन हे एसपीन सांबाळपाक जाय दीस एसपीज फेस काल पळयल्लें तुमी तें तोंड ताजी रिएक्शन पळयल्लें तुमी तूं ताजे फाटले 4 वर्साच्यो ज्यो तो हांगा आयिल्ल्याक ताज्यो फेशियल एक्सप्रेशन पळय वेन इज नर्वस दीस फेशियल एक्सप्रेशन चेंजीस ही वॉज व्हेरी नर्वस एस्टरडे आणि ती दोन घेवन बशिल्लो सायडीन तो हू इज द इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर इन दॅट केस इज ही इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर ऑर हॅज ही ओनली बिकम अ PRO टू द गव्हर्मेंट ही कॅनॉट एक्ट लायक अ PRO टू द गव्हर्मेंट आय नो आफ्टर दीस म्हजेर कितें तरी काडून ते परत ऑफेन्स रजिस्टर करपाक ट्राय करतले कारण आज तांकां परत परत मिरर दाखयता आमी जॉब स्कॅम एकच लक्षांत दवर जॉब स्कॅम चे जी व्याप्ती आसा इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पुजा नायक एंड अदर्स भारतीय जनता पार्टीचे जे ऑफिसर्स आसा जे भारतीय जनता पार्टी बरोबर काम करता भारतीय जनता पार्टीन जे लिडर्स आसा तांचे खंय ना खंय तरी डीप रुटेड कनेक्शन आसा तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर हे कांय विक्टीम आसा हे कांय एक्यूज आसा तांकां फुडें तांणी केला तुमी जर एक गोश्ट लक्षांत दवरत जाल्यार MGP महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जाका आमी म्हणटाले ताजे आमी पयलींचे कार्यकर्ते तातूंत भितर हो सुदीन आयलो 2007 काय 2008 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन करेक्ट ते इलेक्शन 2007चे इलेक्शन आनी ही पार्टी कंप्लिटली साबोटाज करून जी बहुजन समाजाची जी पार्टी आसली ती कंप्लिटली साबोटाज करून स्वता कडेन घेतली पार्टी ह्या सुदिनान आनी ताज्या मागीरचो जो इतिहास तर तुमी पळयत 12 ते 25 ही सेल्स इज MLAs 2-3 निवडून हाडटा तो एंड बिकम नितीश कुमार ऑफ गोवा ही सेल्स इज MLA सेल्स इन द सेन्स तो भारतीय जनता पार्टीक तांकां विकता मागीर ते कांय कळना आनी मागीर तांचो गळो कापता केंसान गळो कापप म्हणटा तें सुदिनान पळयलें सुदिनाचेर जेन्ना हांगा आरोप जे जाले ते आरोप आसा डायरेक्ट आरोप केल्ले आसा तांची नांवां घेवन तेन्ना भारतीय जनता पार्टी तांकां प्रोटेक्ट कित्याक करता हातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांचो इंट्रस्ट आसा अशें जालें सो हे सगळें जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत दवरा हाजे कडेन सामान्य मनीस एक आवय बापूय काका मामा जाणें आपले भांगर विकून जागे विकून पयशे केले एकठांय एकाच उमेदीन एकाच हातूर की इंटेन्शनान की भुरगे आसा पळय ताका मेरिटाचेर गोंयान काम मेळना
ताका पयशे दिवन तरी काम मेळ्यार पुरो म्हणून आज त्या लोकांचे, आज त्या बारीक मनशाचे पयशे भारतीय जनता पार्टी तांचे मिनिस्टर, तांचे ऑफिसर्सांनी खाल्या, जॉबूय दिवना. तेन्ना हाका प्रोटेक्शन कोणी दिवप? सरकारान दिवप न्ही. हे इन्वेस्टिगेशन सरकारान करना जाल्यार दीस हॅज टू बी ट्रान्सफर्ड टू CBI, कारण पुलीस मशिनरीचेर विश्वास दवरपा सारकें उरूंक or a judicial commission by a retired high court judge and a 3 judge, not just one. कारण पयलींच्यो ज्यो कमिशनाच्यो इन्क्वायरी आसा त्यो पब्लीक जावना अजून, कोणाक खबर ना. आनी पुलिसांचेर तर 1% विश्वास म्हाका दिसता गोंयकारांक उरूंक ना. सामान्य मनशाक न्याय मेळटलो, हे गरिबांक न्याय मेळटलो जाल्यार हाजेर एजिटेशन जावचें पडल्यार जावचें पडटलें. आनी जो पावर आज तांचे कडेन आसा, इलेक्शनां येवपाचें आसा, दाखोवन दिया की खरी आमी खरेंच रागार आसा म्हण मनांतल्यान. म्हाका पडलें ना, म्हाका कितें, म्हाका तो बरो, म्हजी कामां जाता, हें जर अशेंच जालें न्ही जाल्यार एक गोश्ट लक्षांत दवरा, तुमच्या फाटल्यान तुमची भुरग्यांची परिस्थिती कितें जातली ती एकदां विचार करा ह्या गोश्टीचो. एकूचदां विचार करा ह्या गोश्टीचो की हे जॉब स्कॅम फक्त पुजा नायक आनी 4 मनशां पुरते मर्यादीत आसा अशें चिंतू नाका. हातूंत भितर डीप रुटेड लिडर्स, ऑथॉरिटीज एंड भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात ते गुंतल्या. आनी इट इज रिसर्फेस्ड बिकॉज गोंयान एक ख्याती आहा गोंयची क्रिमिनल सर्कल्सांनी की गोंयान क्रायम लिपून उरना. गोंय ही देवभुमी, परशुरामाची भुमी, ह्या भुमीन क्रायम लिपून उरना. जेन्ना जेन्ना क्रायम वाडटा, जेन्ना जेन्ना पापाचे घडे वयर सरता, तेन्ना तेन्ना ते भायर येताच. सेंट फ्रांसीस झेवियर आसूं आमचो गोंयचो साहेब आसूं, आमची देवी आसूं, आमचो कापरेश्वर आसूं, आमचो देव बोडगेश्वर आसूं, महालक्ष्मी आसूं, हांचे कडेन रावन जे फटी मारल्या तांकांय आज अशें दिसून येतलें हळू हळू की हे क्रायम कशें वयर सरता पळय ते घडयले तांणी ते. दीस क्रायम इज बीग क्रायम, इट इज क्रायम अगेन्स्ट गोंयचे यूथ. आनी ते म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट. आमी नांवां घेवना, इन्वेस्टिगेशनांतल्यान कितें भायर आयलां पळय तेंच आसा. ताणें जे मिडियाक एका पर्टिक्युलर बायट दिल्ली, ताणें मिडियाक बायट दिली, तातूंत ताचें लीप पळय तूं, आनी ताणें तें कितें म्हणलां तें पळय. एक गजाल लक्षांत दवर, इट इज नॉट एज इट लुक्स टू यू, इट इज मच मोर दॅन वॉट इट इज. आनी हें जर तुमकां कळटलें जाल्यार हियर इट फ्रॉम द हॉर्सीस माउथ.